बेतोडेचे जंक्शन हे गेले कांय वर्सां डेंजरस जंक्शन म्हणून वळखले वयताले। पूण स्थानीक लोकांचे मागणीनुसार 2019 हांगा PWDन हांगा सिग्नल बसोवपाचो निर्णय घेतलो आनी रस्त्याचें काम जाल्लें ना कारणान थंय काम सिग्नल बसोवपाचें काम उरलेलें। पूण आतां रस्त्याचें रुंदीकरणाचें काम जाल्लें आसा आनी PWDन हांगा सिग्नल बसोवपाचें स्टार्ट केल्लें आसा। सिग्नल बसयल्ले आसा आनी इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन येतले फुडले 1-2 दिसान मेळपाचें आसा। स्थानिकांचें म्हणणें आशिल्लें की हांगा फ्लायओव्हर जावचो, पूण PWDन सद्याक तात्पुरतें म्हणून तांकां सिग्नल बसोवन तेंचे स्थानीक लोकांचें समाधान केल्लें आसा। दुसरें म्हटल्यार हांगा कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्ले आसात, त्याच बरोबर हांगा एक PSIचें सुद्दां मरण येयल्लें आसा एक्सिडेंटाक। आनी दुसरें म्हटल्यार फोंडा तालुक्यांत हे सिग्नल बसोवपाचो पयलो मान बेतोडा पंचायतीक वयता। त्याच बरोबर बोरी पंचायतीच्या बायताखोल जंक्शन तशेंच बांदोडा पंचायतीच्या फर्मागुडी जंक्शन हांगाय बी सिग्नल बसोवपाची मागणी गेले कांय वर्सां पासून लोकांची आसा। तेची दखल PWDन घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा। बेतोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।